साम पावलोन तिमोथेक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. ही एक सांगणे खरे, जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता तो उत्तम कामाक आशेता. देखून एक धर्माध्यक्ष जायसय निर्दोषी, आपले एकलेच पत्नीक विश्वासी रावता तो. हळत सांबाळतलो, शानो, घानेस्त, हेरांक स्वागत करतलो आनी निपुण शिक्षक. तो बेबदो आनी हारामी जायनाये. बागार न्याय झगडी सुकोवन सादो आनी समाधानी ताणे जायसय. दुडवाक लबदल्लोय तो जायनाये. आपले घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यांतावन विधेयपण घेतलो, मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जायसय. जर एक मनीस आपलेंच कुटुंब बरेपणे सांबाळूंक शकना, तर तो पवित्र सभेची जतन कसो घेतलो? तो आयले वारस क्रिस्तांव जाल्लो तसलो जावंक नजो, कित्याक तो गर्वान भरोन देवसारान मागून घेतलेले शिक्षेक पात्र जायत. तितलेंच न्हय, बरे मर्यादेचो म्हणून अक्रिस्तावांमध्ये नांव वेल्लो तो जायसय. नांतर तो अपकीर्तीक पात्र जायत आनी शेकी देवसाराच्या पासांत सांपडन पडात. हेच परी सभेचे सेवक बरे सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जायसय. तांणी लेखावर्त पियोन्यांक जावं दुडवाचे आशेक जावं लबदाल्ले जायनाये. नितळ अंतस्करणान भावार्थाचे गुट सांबाळन धरतले तसले ते जायसय. तांकां पयले व्हरोवन पळयसय, तवळ तांचे सालींत ते आक्षेपावीन म्हूण कळोन आयल्यार मात्र तांकां सेवक म्हूण नेमाक करयेत. तांच्यो बायलो सयत मर्यादवंत जायसय. खबराळी जायनासता हळत सांबाळतेली आनी सर्व संगतींनी विश्वासी म्हूण तांणी दाखयसय. एक सेवकान एकलेच स्त्रियेचो पती जायसय. आपले घरदार आनी आपल्या भुरग्यां बाळांक बरें करून सांबाळूंक शकतलो ताणें जायसय. अशे सेवक जावन खरी सेवा करतले आपणाकच एक बरें स्थान आनी जेजू क्रिस्ता विशयांत धैर्यान उलोवचे हक्क जोडूंक पावतले. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवांच्या एक शहराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड एक लोकांसमूह ताचे सांगाता गेलो. शहराच्या दारवट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक समूह तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयताच ताचे काळीज कणवळायेन भरलें. रडा नाका म्हणलो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदेले थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. तवल मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय आदीन केलो. सोमेस्तां भियेली आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या सुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतार हे.